अमित बाब, आता तुम्ही हांगा येयल्या त्यांची सगळी माहिती आयकून घेतल्या. तुमकां कितें दिसता बंदारा हे मिराबाग जो वाठार आसा तातूंत येवपा जाय काय नाका? फर्स्ट प्रश्न आसा तुमकां. पयले सुवातेर म्हाका दिसता आज गोंयची जी परिस्थिती जाल्या, आज तूं प्रत्येक वाठारान वच, आज जनता आज ह्या सरकाराचेर विटल्या आणि सरकार आपल्याक जाय ती दादागिरी करता. आतां आयचे हांगा आमचे सगळे 3 मतदारसंघाचे आमचे लोक जे खास करून मिराबाग, फोडणे, मुगोळी, सोलये, मादेल, धडे, मुगोळी, सांगे ह्या वाठारांतले आज लोक हांगा आपलो हक्क मागपा हांगा बसल्या. खास करून आमचे बाब उपेन नायक, आपा नायक, सागर नायक, आमचो संकेत भंडारी, आमचो बाब संजय. गेल्ल्या फावट गेल्ल्या विधानसभेक म्हाका दिसता पावसाचें अधिवेशन जेन्ना चालू जावपाचें आशिल्लें तेन्ना एक डेलिगेशन आमकां येवन मेळिल्लें आनी हो बंदाराचो विशय तांणी आमच्या मुखार हाडिल्लो. तेन्ना आमचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार, आमी चीफ इंजिनियर WRDक आपोवन हाडिल्लो आनी तांकां विचारिल्लें की कितें इशू आसा. सो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो जो बॅराज जे घालपाक सोदता अलॉंग वीथ पंपींग स्टेशन तो एज पर प्लॅन नाशिल्लो. तो खंय तरी 100 मिटर आनी विदावट कोणाक कन्सल्टेशन, विदावट रिटेंडरींग ताचें लोकेशन चेंज केलें. जेन्ना आमी प्रश्न रेज केलो तेन्ना नेक्स्ट डे तांणी डेलिगेशनाक आपयलें. मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता बरी च्या कॉफी दिली. मुख्यमंत्री एक बेस्ट कितें करता की अशें कितें जालें की एक डेलिगेशनाक आपोवप, बरी च्या बी दिवप, कॉफी बिफी आनी लोकांच्या कानान घालप. आनी हें म्हाका दिसता आमी चिमला पयलें. आज गोंयची परिस्थिती म्हाका दिसता जर तर मनशाक आपलो अधिकार जर जाय जाल्यार रस्त्यार येवन आज झगडून अधिकार घेवचो पडटा. आनी हाजें उदाहरण म्हणटा तें तुवेंचें हॉस्पिटल जर आमी पळयत त्या लोकांक लिटरली हंगर स्ट्रायकार बसचें पडलें. तेन्ना ह्या सो कॉल्ड दोतोर प्रमोद सावंताचे दोळे ओपन जाले आनी वचून तें तुवें हॉस्पिटल हाफ कंप्लिटेड ओपन केलां. दुसरें चिमला जेन्ना लोक थंय हंगर स्ट्रायकाचेर बसले, जवळपास 32 दीस त्या लोकांनी थंय ठामपणे ते घट रावले की आमकां नाका ते नाका म्हणून. आतां प्रत्येक गोष्टीचेर आनी प्रत्येक विशयाचेर आज लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा. अरे सरकार म्हणटे कोणा लागून आसता? इन डेमोक्रेसी गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल. पूण हांगा उलटें जालां. ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक दिसता की आमी राजा आनी जी जनता पळय आसा ती गुलाम आनी आमी तांकां गुलामा भशेन डिक्टेटोरियल पद्दतीन चलयतले. आतां बाब संकेतान जेन्ना डॉक्युमेंट्स दाखयले तेन्ना एक गोश्ट सिद्ध जाता की 2023 जेन्ना WRD डिपार्टमेंटान फूल आपलो प्रोसेस कंप्लीट केलो फॉर दीस प्रोजेक्ट ऑफ बॅराज अलॉंग वीथ पंपींग स्टेशन आनी वीथ द गेट्स, जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिले तांणी फॉर 50 MLD वीच वॉज क्लोज टू 240 करोड, 239 करोड एंड ऑड. ताज्या उपरांत 2024 ते मिटींग घेता आनी हो 50 MLDचो प्रोजेक्ट 30 MLD जाता. 50 MLDचो प्रोजेक्ट 30 MLD जाता. ताचें लोकेशन चेंज जाता आनी काम स्टार्ट जाता. ताच्या मजगतीत लोक, स्थानीक लोक ग्रामसभेक रेझोल्युशन घेता की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका. 2025 जबरदस्ती हे सरकार आपले कॉन्ट्रॅक्टर हांगा धाडटा आनी दुसऱ्याच लोकेशनाचेर एक्सकवेशन चालू करता आनी लोकांक मिसगायड करता की आमी बंदारो बांदना, आमी पंपींग स्टेशन करता. दीस इज आय एम टॉकिंग गेल्ल्या पावसाच्या पयलींची खबर. आतां जेन्ना पावस गेलो आनी जेन्ना आतां परत म्हाका दिसता तांणी परत एक्सकवेशन जेन्ना चालू केलें दुसऱ्याच लोकेशनाचेर, जे पावसा पयलीं आशिल्लें न्ही दुसऱ्या लोकेशनाचेर, तेन्ना आतां ह्या लोकांनी ठामपणे एक डिसिजन घेतलें की आमकां असली फटींगपणाचे नाका, आमकां हो प्रोजेक्टूच नाका. जाल्यार सडनली आज WRD
WRD काढली मरे काय कलेक्टरान काढली WRD कलेक्टरा काढला WRD आज डेप्युटी कलेक्टराक बरयता की 28 फेब्रुवारीच्या पयलीं तो सांगता की हांगा पब्लीक हियरींग कंडक्ट करा आणि जे लोक बसल्या धरणाक तांकां सांगा की धरणा करनाका प्रोटेस्ट करनाका पब्लीक हियरींग जावच्या पयलीं कसलेंच काम चालू जावचें ना ही आज ताणें एक्झिक्युटीव इंजिनियरान 13 तारखेक म्हळ्यार काल ही ताणें ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टर सांग्याक काडल्या आतां हाजे वयल्यान तुमी पळयात की हे सरकार लोकांक कशें फटयता आणि ह्या ऑर्डरीन तो कितें सांगता की पब्लीक हियरींग 28 फेब्रुवारीच्या पयलीं करया फॉर 60 MLD रॉ वॉटर पंपिंग construction of barrage and 60 MLD raw water pumping station at Mirabag. आता 2023 ची ऑर्डर सेज अप्रुव्हल फॉर 50 MLD 2024 तो वर्क ऑर्डर दिता फॉर 30 MLD आणि आता तो 2026 सांगता 60 MLD म्हणल्यार तू सरकाराची फटिंगपणा पळय 50, 30, 60 तांचेच डिपार्टमेंट विदिन अ स्पॅन ऑफ 2 years ताकाच सरकाराकूच खबर ना की 50 MLD जाय का 30 MLD जाय का 60 MLD जाय सो हाज्या वयल्यान ह्या सरकाराची हिपोक्रेसी ह्या सरकाराची फटिंगपणा म्हाका दिसता एक्सपोज जाता तांणी डिमांड केला की लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका काँग्रेस पार्टी सदांच सामान्य लोकां बरोबर राविल्ली आसा जेन्ना आमचे सरकार आशिल्ले जेन्ना लोकांनी सांगले रिजनल प्लॅन नाका वी हॅड द गट्स टू स्क्रॅप द रिजनल प्लॅन जेन्ना लोकांनी सांगले आमकां SEZ नाका तेन्ना आमी SEZ सुद्दां स्क्रॅप केलो जर आज स्थानीक लोकांक जर तर नाका जाल्यार हो सरकार कित्याक हो जबरदस्ती तांचेर लादता आतां 280 करोडान म्हाका दिसता जवळपास 500 घरां फाल्यां बुडटलीं जर तर हें जालें जाल्यार मोर दॅन 500 घरां उदकाच्या पोंदा येवन बुडटलीं सो म्हाका दिसता 280 करोड बुडले आतां पूण गांव वाचपा जाय 500 घरां वाचपा जाय अल्टिमेटली हे पयशे सामान्य लोकांचे आणि म्हाका एक कळना की म्हाका दिसता मंत्र्यान पयलीं क्लियर करपाक जाय 8 MLD जर तर तो रॉ वॉटर व्हरपाक सोदता आणि ताणें आमकां सांगिल्लें की आपूण म्हैसाळ ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन व्हरता आरे थंय कॅपॅसिटी जाता 10 MLD सो उरिल्ले 50 MLD कोणाक विकपाक सोदता तूं काय तुमकां तेजें खावपा जाय हें म्हाका दिसता सरकारान पयलीं क्लियर करपाक जाय अमित बाब तुम्ही म्हणला न्हू आतां हें सगळें सांगलां पळय आतां तुमकां दिसता अशें दिसना की हे दिशाभूल करता म्हणून लोकांक सामकें ओपनली न्ही ते कितें जालां ते लोकांक दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड तांकां दिसता की कशें तरी आमी लोकांक आतां मायनिंगाचेंच उदाहरण घेता खंयच्या तरी भावान आमचें एग्जाम्पल दिलें की तो म्हणटा ह्या वाठारान खूब मायनी आसा आनी त्या मायनींनी लाखांनी MLD थंय लिटर्स ऑफ क्युबिक मिटर उदक आसा आतां स्वर्गेस्त तेन्नाचो आदलो मुखेलमंत्री 2012च्यान गोंयकारांक फटयता एवरी चवथ आयली की तो म्हणटा पावस आयलो की तो म्हणटा चवथीक मायनी चालू जातल्यो चवथ सोंपली म्हणटा तो दिवाळेक चालू जातल्यो म्हणटा दिवाळी सोंपली की तो म्हणटा क्रिसमसाक चालू जातल्यो अशें चालू जातल्यो म्हणून 13 वर्सां जालीं अजून मायनी जे बाबडे कोण मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले तांकां सोंपयले थोड्या लोकांनी बाबड्यान जीव सुद्दां दिलो पूण ह्या सरकाराची धोरणां कशीच क्लियर ना की कितें करपाक सोदता ते जर तर 13 वर्सां चालू जावपाक नाशिल्लें तेच उदक यूज करपाक जालें आतां कोणे तरी प्रपोजल दिलें की तुमी हांगा पंप करचे पेक्षा तें उदक व्हरा तें दोज मायन्स आर एट हायट्स सो यू कॅन यूज दॅट वॉटर दॅट हॅज एक्टेड एज अ रेजर्वॉयर नाव सो हें सरकार फक्त फटिंगपणा तुका सांगून नाशिल्लें आजचे दिन येतले म्हणून तुका सांगूं ना 15 लाख दिता म्हणून तुका मेळ्ळे 15 लाख ह्या नरेंद्र मोदीन 2014 आमकां सांगिल्लें मरे थंय चिमला मेरशे 15 लाख आपके खाते में आएगा म्हणून आज 12 वर्सां जालीं अजूनही ते 15 लाखूय येवना आणि आमी अच्छे दिनूय पळोवना आमी फक्त पयले कितें इलेक्ट्रिसिटी वाडटा उदक आमकां ना हांची फक्त घोशणा फक्त बरी स्लोगनां दिवपाक हुशार हे हर घर जल आतां तो मुख्यमंत्री सांगता अंत्योदय तत्वा मेरेन व्हरपाचें आपलें सरकार आतां अंत्योदय मेरेन हो बाबडो जो सामान्य मनीस आसा जाचे फाल्यां हो बंदारा जालो जाल्यार तांची घरां बुडटलीं स्थानीक तांचे देवस्थानां वतलीं कोणाचे कूळ पुरुश आसा ते सगळे बुडटले मरे सो आतां तुमची भावना गेली खंय तुमचें आतां हिंदुत्व गेलें खंय आनी वयल्यान पळोवपाक गेले जाल्यार हे
ट्रिपल इंजिनाचे आमदार मरे ह्या प्रोजेक्टाक 3 आमदार लागता आणि तीनूय भारतीय जनता पार्टीचे. कुडचडे लागता, सांगे लागता आणि सावर्डे लागता. डबल इंजिन सरकार न्ही, हे ट्रिपल इंजिनाच्या आमदाराचे हो प्रपोजल. हे तिगूय जाण मिळून खावपाचे आहे 280 करोड रुपया. अमित बाबा तुवें म्हटलें न्हू ट्रिपल इंजीन खंय तरी पयर माजी खासदार हांगसरलो विनय तेंडुलकर हांगा येयलो आनी खंय तरी बीजेपीच हो प्रोजेक्ट हाडटा. कितें म्हणपाक सोदता तूं? खंय तरी डबल इंजीन सरकार म्हणून हें करून हेंच्या माथ्यार कितें तरी प्रोजेक्ट लागता वाडून. आता हे आमचे भावांनी जे पेपर तुमच्या मुखार दवरले त्या पेपरान 3 डिफरंट कॅपॅसिटी आसा. एक पेपर म्हणटा 50 mld करता, दुसरो पेपर म्हणटा 30 mld करता आणि आता काल जो पेपर आयलो तो म्हणटा 60 mld करता. हे सरकारान पयली म्हाका दिसता त्यांनी बसून पयली म्हाका दिसता तांचें कॉर्डिनेशन ना. कित्याक ते 2023 का मंत्री आशिल्लो तो दुसरो आसतलो. सो हांचे ते खावपाची पद्दत आहा न्ही की बाबा इतले पर्सेंट तुजे ते घुसपाल्या की बाबा ते 50 mld काय 30 mld काय 60 mld. सो म्हाका दिसता ते पयली मुख्यमंत्र्यान बसून आपल्याक कितले करप्शन करपा जाय तें पयली तुमी डिसायड करा आनी मागीर लोकां कडेन या. हे फक्त खावपाचे धंदे, हे फक्त लूट मारप, करप्शन करप आणि उदक हे कोणाक लागून. अल्टिमेटली लोक जी आज लोकवस्ती आसा, जो आज मनीस रावता ताका जो संविधानान अधिकार मेळ्ळा, लायट, उदक आणि घर आणि आरोग्य, हे जर तर मनशाक जर तर मेळना सारकें जाल्यार कितें करपा तें? आणि हे उदक तुम्ही व्हरून विकतले कोणाक हो पयलीं म्हाका दिसता क्लियर जावपा जाय. अमित बाब आयज हांगा सगळे तुमचेर एक सामको विश्वास दिसता ह्या लोकांचो सामको. हांव एक तुमकां रागार जायनाका एक प्रश्न विचारता. आज तुमी ऑपोजिशन हितून आसा तरी पूण तुमी हांगा पावले, पूण स्थानीक आमदार हांगा पावना. हाजेर तुमकां कितें दिसता? हे कित्याक लागून हांगा येना स्थानीक आमदार अशें एक कितें आसा आतां फाल्यां योगायोगान महाशिवरात्र आनी ह्या न्हंयचो पळय जो उगम जाता न्ही संगमेश्वर, थंय एक महादेवाचें बारीकशें देवूळ आहा आनी दर महाशिवरात्रेक म्हाका दिसता तांगेलो स्थानीक आमदार ते सवळे बिवळे न्हेसून थंय तो वता. म्हजी एक शिटकावणी ह्या सरकाराक, जर तर तुमी जबरदस्ती जर हें करत जाल्यार फुडल्या महाशिवरात्रेक तूं थंय पावचो ना. कित्याक हें तूं हांगा घालीत तें थंय देवूळ बुडटलें आनी हो महादेवूच हांगा घरां धाडटलो. सो म्हाका दिसता हे लोकांचे सेंटिमेंट न्ही, पूण आमचे देव धर्मा कडेन हे खेळटात. दे आर टेकिंग इट व्हेरी लायटली. तुका सांगलें एक आमदार न्ही, हांगा 3 आमदार लागता मरे. ट्रिपल आमदाराचो स्कॅम हो चार्ज आसा की दीस इज अ ट्रिपल सरकार आमदाराचो हो स्कॅम. हे तिगूय जाण मिळून आपल्याक बाबा कितले खावपा मेळटले हे ते पळयतात. तुमकां लोकांनी निवडून हाडल्या, ह्या लोकांनी तुमकां मतां दिल्या. आज ह्या लोकांचो प्रश्न सोडोवपाक ते हांगा आसपाक जाय. पूण हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की आमचो विरोधी पक्ष फुडारी ह्या येता ते असेंब्लीन हो विशय आमी ठामपणे ते मांडटले आनी पयली क्लॅरिटी की बाबा 50 mld, 30 mld आनी 60 mld हाचेर म्हाका दिसता हें ओपन जावपाक जाय. आनी इमिजिएटली वी डिमांड that the chief minister should scrap this project. जर तर सरकाराक समज जर तर रॉ वॉटर जर तांच्या न्हंयेतले जर पंप करपाक जाय जाल्यार पयलीं हाडून एक DPR घाला, स्थानीक पंचायतीक ग्रामसभेक घाला की बाबा आमी असलो प्रकल्प हाडपाक सोदता, करपाचो काय ना. लोकांचे क्लियरन्स घे आनी मागीर मुखार वचा मरे तुमी. कित्याक हो प्रकल्प अल्टिमेटली लोकांक लागून जाय. सो म्हाका दिसता हे सरकार जी प्रोजेक्टां पोरवरे बसून AC चेंबरान बसून जो मुख्यमंत्री करता एक पद्दत बंद करची. इलेक्शन लागीं येयलें की हांचें सरकार तुमच्या दारी जाता. पूण जेन्ना असलो विशय येता तेन्ना लोकांक हक मागपाक हांगा जमनीर बसचें पडटा, रस्त्यार बसचें पडटा. आतां खंय गेलें सरकार तुमच्या दारी? आतां फोंड्या बाय इलेक्शनां येवपाचें आसा, मुख्यमंत्री फोंड्या वचून सरकार तुमच्या दारी करता. पूण जेन्ना तुमचो विशय जर आज सुटना आनी लोकांक जर तर रस्त्यार येवचें पडटा जाल्यार दीस शोज इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आज हांगा हे आंदोलना बसल्या 5 दीस जाल्या. आतां मुखार ते अशेंच कंटिन्यू करतले. तुमचें कशें समर्थन आसतलें तांकां? खंयचे तुमी ह्या 2 दिसांत कशें मुख्यमंत्र्याक बीन कितें निवेदन दितले काँग्रेस पार्टी तर्फे? फाल्यां महाशिवरात्र हांव देव महादेवा कडेन मागता की फाल्यां हे सगळे मंत्री आनी हे सगळे आमदार फाल्यां अभिषेक घालपाक थंय वतले. देव महादेवान हांकां बरी अक्कल फाल्यां सकाळीं फुडें दिवची
आनी बरी बुद्ध दिवची आनी फाल्यांच म्हाका दिसता हो तांणी प्रोजेक्ट हो कॅन्सल जालो हे डिक्लेअर करचे ना जाल्यार ज्या पद्दतीन लोकांचो आक्रोश जो आसा पळय लोकांचे जे भावना आसा म्हाका दिसता महिलांनी जी हांगा डिसिजन घेतला की जो मेरेन हो प्रोजेक्ट जायना तो मेरेन आपल्या हक्काक आमी हांगा बसतली whatever may come, these people are not going to leave this place. आम्ही एज अ पॉलिटिकल पार्टी तांच्या बरोबर आसा आम्ही सदांच लोकां बरोबर आसतले जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बेसीस जे असेंब्लीन मांडपाक जाय ते आमी मांडटले आनी आय एम मेकिंग वन एश्युरन्स की आमचो खासदार परत सेशन चालू जावपाचें आसा आफ्टर द ब्रेक वी वील टेक दीस इश्यू इन द पार्लमेंट ऑल्सो की देशाच्या लोकांक कळुनी की गोंयांत लोकांक उदकाक लागून कशे रस्त्यार बसचे पडटा ते हे पळय फक्त घोशणा करता हर घर जल हे लोकां मुखार देशाच्या जनते मुखार हे येवपा जाय काँग्रेस पार्टी त्यांच्या बरोबर ते आता कितें म्हणटा एज्युकेशन तेचे तीव्र करपाचे आहा ते आनी घोडी ते रस्त्यार येतात तुमी तांकां आमी आसा तांच्या बरोबर सांगलें न्ही तुका आमचो फूल तेंको तेंच्या बरोबर आसा आमच्या पार्टीचे पदाधिकारी आमच्या ह्या स्थानीक दोनूय मतदारसंघाचे गटाध्यक्षय हांगा तिनूय गटाध्यक्ष आसा 2 मतदारसंघाचे 3ऱ्या मतदारसंघाचो थंय आहा सो एज अ पार्टी ऑर्गनायझेशन वी आर देर विथ पीपल फाल्यां ते लोक रस्त्यार देंवले जाल्यार आमी लोकां बरोबर आसा आमी जो खंय तरी हांगा बंधारो येता थंयच मुखार कुडचड्याचे आमदार तेचें घर आसा तुमकां दिसना तेणेय येवन हांगा लोकां वांगडा बसचें कशें हांवें ट्रिपल इंजिनाचे आमदार जे म्हणले ते लोकांक जाय जाल्यार हांव सांगता कोण ते ट्रिपल इंजिन आमदार एक हाका लागता कुडचडे मतदारसंघ थंय जो आमदार आहा तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार दुसरो मतदारसंघ लागता तो सावड्डे मतदारसंघ तोय भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी तिसरो लागता सांगे मतदारसंघ थंय भारतीय जनता पार्टीचो आमदार सो गोंयच्या जनतेक कळुनी की हे कशे ट्रिपल इंजिनाचे आमदार मेळून हो 280 करोडाचो घोटाळा पयशे खावपा सोदता आमी आमचे अमित सराक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणे मुद्दाम हांगा येवन आमकां टायम दिले पदर आनी आमचे जे प्रॉब्लेम आसा तेणी सगळे अंडरस्टँड करून घेतले कडेन आसा आनी आमकां आशा आसा की हे मुखाल्ले जो आमगे जे कितें हें आसतलें चळवळीक तो तेजो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो आनी जो बंधाराचो आमचो जो प्रोजेक्ट आसा तो टोटली स्क्रॅप करूनच तो आमकां दितलो अशें म्हाका फूल आमकां सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक खात्री आसा आनी सगळें बाकी खबर आसा तुमकां सगळें एक्सप्लेन करून दाखयले कडेन आसा की कितें आसा हें क्लियरिटी कांय ना गव्हर्मेंटाची आयज एक सांगता फाल्यां एक सांगता परां एक सांगता सो अशें कन्फ्युजन आमकां आनी नाका कित्याक ही 2 वर्सां आमी पयलें गांवां आमगे कितलें कन्फ्युजन जालां कितें जालां बंधाऱ्या लागून कितलें डिस्टर्ब जालां हेंय आमी सगळें भोगले कडेन आसा सो आमकां लायफ मुखार पसून आमकां प्रोजेक्ट नाकाच आनी हेजेर मुखार आमी सदांच ओपोजच आसतले जो मेरेन हो स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी हांगसरल्यान हालपाचें ना हें आमचें ठाम मत आसा जशें काँग्रेस पार्टी तुमकां येयल्या दुसरे पॉलिटिकल पार्टियांचो तुमकां सपोर्ट अपेक्षा आहा तुमचे हय आतांच कालच कोणी सांगिल्लें की आमचो मनोज बोरकर येतलो RGP सॉरी मनोज परब आनी आमचो आमदार गिरीश बोरकर तेणी सांगलां की मेसेज पावयल्या की आमी येतले आनी तुमकां सगळो फूल सपोर्ट दिता म्हणून आनी ऑल ओव्हर गोवाच्यान आमकां बरें सगळ्यां कडल्यान सपोर्ट मेळ्ळे कडेन आसा कोण फोन करून सांगतात विचारतात कशें कितें हें सो तेंकांय आमचो प्रॉब्लेम अंडरस्टँड जाले कडेन आसा आनी तांचोय आमकां फूल मुखार सपोर्ट आसतलो पूण 40 इलेक्टेड आमदाराचो सपोर्ट मागता ना वाय नॉट बीजेपी यू हॅव टू आस्क फॉर सपोर्ट ऑफ बीजेपी ऑल्सो आमदार तेच आनी सगळ्यांचो तेच म्हणटा आमी आजून पर्यंत आमचो आमदार येयलो ना कित्याक प्रॉब्लेम आतां सगळो आसा पयर आमची पंचायत येवन गेली विनय बाब तेंडुलकर घेवन गेला आमचे MP सो आमचो आमदार अजून येयलो ना तसोच आमचो सुभाष फळदेसाय सरय लागता 3 मतदारसंघां लागता तसोच आमचो निलेश काब्राल सरय लागता सो तेणेय बीन आमकां येवन हांगा सपोर्ट दाखोवपा जाय आशिल्लो पूण अजून मेरेन तो येयलो ना सो देवान तांकां एक बुद्धी दिवची की तांकांय मुखार येवन आमकां हांगा सपोर्ट करचो म्हणून प्रश्न उदकाचो आहा म्हाका दिसता सगळ्या 40 येवन तांकां सपोर्ट करपा जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल लायन्स बिकॉज फाल्यां उदक ना जाल्यार मनशाची कितें परिस्थिती जातली तूं फाल्यां एक दीस उदक पिनासतना पळय तुका कळटलें की आज हे लोक आपले हक उदकाक लागून हांगा आयल्या फाल्यां उदकूच जर तर ना जाल्यार मनीस आनी कसो जगतलो सो म्हाका दिसता सगळे 40 आमदारांनी येवन तांकां तेंको दिवपा जाय इन्क्लुडींग द चीफ मिनिस्टर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर